शेनवारा खोतीगांव पंचायतीन ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. लायन्स क्लब ऑफ काणकोणान मणिपाल हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या कॅम्पाचो खुबशा बायलांनी फायदो करून घेतलो. RDX गो ब्युरो रिपोर्ट. तुवें सुद्दां ते सिगरेट वता आनी जाली सुरवात, सिगरेट तुवें बंद केली, कॅन्सर परत सारको जावचो ना. कित्याक एकदां सुरवात जाली न्हय तो कंट्रोल जायना. आनी ती सुरवातीक 1 सेंटीमीटर जाय म्हणसर तो खूब स्लो आसता. म्हणजे 2 वर्सां 3 वर्सां तुज्या बॉडीन आसता तुका खबर सुद्दां नासतालो. 1 सेंटीमीटर पेक्षा चड येयली की ताका आपली सप्लाय येता स्पेशल. मागीर ते ब्लड त्या सेलांसून वतात आनी दुसरे कडेन पावतात. आनी सपोज लिव्हराक पावलो, ब्रेनाक पावलो, हाडांक पावलो, लंग्सान पावलो, मागीर तांकां तें फंक्शन चालू करून दिना आनी मागीर ते पेशंटाक मागीर त्रास जाता. हांगाच जर कॅन्सर जालो ब्रेस्टाक तर काडून उडोवंक मेळटा न्ही. पण सपोज तो लिव्हराक गेलो, तो ब्रेनाक गेलो, देन मागीर हातान आमच्या कांय उरना चडशें. मागीर ताका किमोथेरपी दिवची पडटा, हॉर्मोन थेरपी दिवची पडटा, रेडिओथेरपी म्हणून आसता. सो हे चार मेन ट्रिटमेंट आसता. पण इम्पॉर्टंट कशें व्हेरी सिंपल एक्झामिनेशन. आपलीच बॉडी तुवें आपणें स्वता जर तपासून पळयत जाल्यार तुमकां कळूं शकता की आपल्याक कितें तरी बाबा चुकता. कितें चुकलें न्हय रोखडें दोतोरा कडेन येवप पयलीं इम्पॉर्टंट. आयज शिक्षणां आशिल्लीं आमकां दिसता की विलेजींनी आसा शिक्षण ना म्हणून. शिकिल्लीं बायलां सुद्दां लेट येतात बिकॉज शिक्षणाचो ते गैरवापर जाता. ती गुगलाचेर वतलीं थंय पळयतलीं म्हणटलीं 90% कॅन्सर ना, ओन्ली 10% चान्स. म्हणजे 10% इज इम्पॉर्टंट. ते 10%क तूं आयडेंटिफाय करपाक 90-100 बायलांक तपासप गरजेचें आसता. पयशांचे एक प्रॉब्लेम व्हडलें आसा ते. आय थिंक दॅट मनी प्रॉब्लेम जर सॉल्व जाय आनी आतां ते सॉल्व जाता. पूण इन्वेस्टिगेशनाक ते पयशे मेळना. DDSYची जी स्कीम आहा ती तुका एडमीट जातकच ऑपरेशन तुका बरें करूंक मेळटा, पावर दिवंक मेळटा, ताजेर किमोथेरपी दिवंक मेळटा. आनी आतां आमी नवी जी स्कीम आयल्या ती ताजे पेक्षा बरी आहा पयलींच्या पेक्षा. ती आतां जातली आनी 1 म्हयन्या ताजेर आनी कितें कितें उरिल्लें पळय ते सगळ्यो किमोथेरपी आमी एड केले. सो पेशंटाक आमी किमोथेरपी दिवंक शकना अशें जावचें ना. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर. आतां सामकें तुजें कितें आहा रॅर कितें जालें जाल्यार यू मे नॉट रिक्वायर, बट ताजेर मेडिक्लेम दिवं येता. सो लोकांनी जर अशें ठरयत की वाडदिवसा दिसा आपले आपूण टेस्ट करता, लोकांचेर पयशे मोडचे पेक्षा स्वताचेर आनी स्वताच्या फॅमिलीचेर जर तुमी पयशे मोडत इट इज वर्थ दॅट. पण म्हाजो एकूच उपाय आहा, 3च गोश्टी करप. एक लॉट ऑफ व्हेजिटेबल्स खावपाचे, मांस आनी मटण बिटन मातशें कमी जाता इतकें कमी करपाचें, एक्सरसायज करपाचो, कीप युअर सेल्फ फीट.